30 मे ते 30 जून ह्या दरम्यान जे वेगवेगळे कार्यक्रम करतले त्याच्या भितर मेजर 2-3 जे कार्यक्रम आसा त्याच्या भितर 21 तारखेर 21 जून योगा डे आसा जे आम्ही ठरयल्लें आसा की सगळ्या मतदारसंघा भितर त्या कार्यक्रम जातलो आणि वेगवेगळी प्रदर्शनां जे केंद्र सरकारचे 9 वर्षाच्या कालावधीन जे कार्यक्रम केल्लें आसा त्याचे प्रदर्शनूय त्या मतदारसंघा भितर लागतलें. आमचे लोकसभे खातीर उत्तरेक आमचे श्रीपाद भाऊ आसात, ते मंत्री आसात, त्यामुळे सगळ्या कार्यक्रमा भितर त्यांचो इन्वॉल्वमेंट आसतलो. खासदार चषक जे आसा ते आमी त्यांच्यात लिडरशिपीच्या अंडर केल्लें आसा. दक्षिणे भितर आमी ठरयल्लें आसा की खासदार चषक सादारण आमी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरच्या दरम्यान करतले. मुख्यमंत्र्यान त्या दिसूय सांगिल्लें आसा साखळेच्या सभे वेळाचेर की सगळ्यांनी भाऊ फाटल्यान उबे रावूं जाय म्हणून. पर्सेंटेज वायज आनी मतां जी आमकां पडला गेल ते इलेक्शनान ह्या इलेक्शनान आमकां मायज वोटींग पडला. आतां कितें जालां, देर हॅज बीन वोट which has there is vote which is shifted from जनता दल एस to काँग्रेस. होच फरक आहा. आमचो वोट बिलकुल उणें जावना. इन स्पायट ऑफ दॅट एज मेनी एज मिन्स लेस देन आय थिंक कितले सीट्स आमचे 50 सीट्स लेस देन 5,000 वोट्स मार्जन. 5,000 वोट्स म्हळ्यार गोंयान 500 समजलो न्हू. आणि देर आर एज मेनी एज 40 सीट्स वेर इट इज लेस देन 300 मार्जन म्हणजे 3,000. सो in Goa it is like 3,000 and as many as 11 seats it is less than 100. हे रियल स्टॅटिस्टिक्स आसा. सो इट इज जस्ट टच एंड गो, नॉट दॅट दे हॅव वन अ बिग विक्ट्री. आणि मतां जेन्ना आमकां मायज पडला, ऑलरेडी इलेक्शन जाताच कर्नाटका लोक उलोवपाक लागले लोकसभे आमी जरूर मोदीजी हाडटले म्हूण. So it is not that we have lost in the real sense.